गोंयच्या पडींग शेतांचेर सोलर फार्म उबारून वीज निर्मिती करपाची घोशणा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्ली। हाच्या वयल्यान कळटा गोंयांत पडींग शेतां आशिल्ल्याचें सरकारान मानून घेतला। देखून आतां ह्या पडींग शेतांनी पिकावळीची लागवड जावची ना तर वीज निर्मिती जातली अशें स्पश्ट जाल्ल्याचें विजय सरदेसाईचें म्हणणें। सरकार एग्रीकल्चर फॅसिलिटेट करपाक तितलो सिरियस ना। हे कशें कळटा तुमकां? असेंब्लीन ज्या दिसा हांवें काडिल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी कम्युनिटी फार्मिंग जावपाक जाय तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें सांगलें, टेनन्सीचेर उलोवपाक लागलो। टेनन्सी आनी हें तशें लिंक कांय ना। आनी आतां काल सुदीन ढवळीकारान अनाउन्समेंट केला की पडंग शेतांनी आपूण सोलर पॅनल घालपाक दितलो। हाजो अर्थ कितें? सुदीन ढवळीकार मानता की पडंग शेतां आहा ती आनी रोवचे ना म्हणून कोण हय मरे। लेट अस पॉइंट आउट समथिंग विच इज अ कन्क्लुजन। ताजो आमी तर्क कितें काडप? मंत्री म्हणटा की पडंग शेतांनी आपूण सोलर फार्म करून दिता। दॅट मिन्स शेतांनी शेती करची ना, शेतांनी आतां पावर प्रोड्यूस करतले। कळ्ळें तुका न्ही? So Goa is slowly being converted from an rural-urban agricultural state to a power-intensive requirement state. आता नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी फुडें व्हरचीच। सरकाराचे जे आसा विचार आहा तो वायट ना, पूण जाता तितली शेतां विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 हेक्टर गोंयांत ही शेतां पडंग आहा ती कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडूंक जाय। आनी हें हाडपा खातीर सरकार कितें करता हें जर आमी विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता उत्तर सरकारा कडेन ना। सरकारान हात वयर केल्ले आहा अशें दिसता आनी ताजे खातीर असले वाया मिडिया तांणी हाडिल्ल्यो आहा। हांव सोलर फार्माक हें ऑब्जेक्ट करना। हांवें म्हजे फार्मान, म्हजे घरान, म्हजे ऑफिसान सगळ्या कडेन हांवें सोलर पॅनल्स घाल्लीं आहा आनी हांव सोलर एनर्जी वापरूनच म्हजी बिलां कमी जातात। तातूंत इन्व्हेस्टमेंटूय करपाचो हांवें केल्लो आहा। पूण जेन्ना तूं क्लियर कट म्हणटा की पडंग शेतांनी जाय जाल्यार तुमी हें घालूं येता म्हणून, अशें दिसता की एक सरकाराचो मंत्र्याक पूर्णपणान खात्री जाल्या की दुसरो मंत्री काम करचो ना आनी पडंग शेतां कल्टिवेट आनी जावची ना। तर सरकारान हाजेर ऑलरेडी उदक सोडिल्लें आहा अशें दिसता।